दिव्यवाणी 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 तुझ्या नावान सोम्या भक्तीना मी जमल्या भेटोच्या कामकान जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या दिवच्या तुझे दैवीक वरदान सर्गी मानान आमकां तूं पोसताय उंड्या वायना तुका स्तुतिताय जिविता काळांत दोस करताय तुजी ते आमकां एकवटायताय तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोच्या कामकान जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्या तुझे दैवीक वरदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्त दैमोगाचे न्हू आज सद्या काळाच्या 22व्या आयतारा आमकां जण एकल्याक जेजू आपयता म्हणून कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर तो आपणाकच इन्कार करूं दी आपलो खुरीस उखलून घेवं दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी. आमकां सगळ्यांक कश्ट आसात जिणये पयणार आडखळी समस्ये सवालां दूख आनी पिडा आनी आतां कोरोना नेमती कश्ट संकश्ट खुरीस आमकां आसात. हे सगळे कश्ट आमचे ह्या मिसा वेळार देवा वपाक आमी समर्पिया आनी आमचे कश्ट धैर्यान मोगान भावार्थान फुड करन आमच्या कश्टांक खांद मारन सुम्या जेजूचो पाटलाव करूंक जाय आसची कृपा बळ ह्या मिसा वेळार आमी मागून जोडया. सगळ्यांचो उडास काण मागया प्रत्येक जावन आमचे परस चड कश्ट कोणाक आसात तांचो उडास आमी काण मागया आनी आमच्या कश्टां वेळार धैर्य भावार्थ मागणें सांडून देवाक वा हेरांक दुर्सोन आमच्या कश्टां थावन धावोंक प्रयत्न करन केल्ल्या सर पातकांची आमी आतां दूख धरया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या प्रसूत घेवन सदांच हांव वारली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची सर पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट
काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी, सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया, सर्पोद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिवास्ता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकळटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शेळे, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे, की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळा बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे थान उपजातात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. जेरेमिया प्रावाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुलयलोय आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजे प्रास बलिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत वेलें. हांव दिसभर केडण्याचो माल जालां. हर एकलो म्हजो केपडायो करता. हर एक फावटी हांव उलयतना हांवें बोबाट मारून म्हणोंक जाय, जुलूम आनी नाच. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका दिसभर अपमानाचें आनी केडण्याचें कारण जालां. हांव तसो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनी उलोवचो ना अशें हांव म्हणटो. पूण म्हज्या काळजान एक जळतो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगला. ताका धमकावंक प्रयत्न करून हांव तकलां. म्हज्यान हें सोसूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मोजा सोम्या मोजा देवा तुका मोजो मोजा सोम्या
म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. देवा तूंच म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक हांव वत्रेकून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता. उदक नातलेले सुके धरणी बरी, मुझे कोर तुका लालेता. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. तुझ्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदव्यांनी महिमा देखूंक हांव वाशेता. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवा प्राश्रेष्ठ, मुझे वोण तुजी महिमा वर्णिता. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. सगळे मुझे जिणेन हांव तुका वाकणटलो. तुझे नांव कान हात जोडटलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोषाच्या ताळ्यान मुझे वोण तुका वंदितले. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमकदार. तुज्या पाकाट्याचे सावळे काल हांव तुका संतोसता. म्हजो आत्मो तुका तिंगून रावता. तुजो म्हजो हात म्हाका सांबाळ धरता. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. सा पावलून रोमांकरांक बरयिल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिजय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदार्य नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीन जावं. तुमचे जिणयेचें रुपांतर जावं. तवळूच तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात. आनी खंयचें बरें, देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगाडू अशें कसल्या बरवस्याक तुमकां आपयल्यांत म्हूण तुमी समजतल्यात. Alleluia, 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 alleluia,
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ जेजू आपणे जेरुजालेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या अशें सांगूंक लागलो. थंय मलगड्यां शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायतें सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव तें निर्मिना जावं सोम्या तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुवन म्हणा लागलो, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना, म्हजे वाटेर आडकळटा तो तूं फातर, कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी, आपलो खुरीस उखलून घेवं दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशापूत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुतां सवें येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाचें न्हू. कोणी क्रिस्तांव जावंक वा देव आपोवण्यांक पाळो दिवंक खुशी व्हरता तर ताका आमी कितें सांगता? बरें कितें आसा तें विबरून सूख आदाय दाखयता. कश्ट दूख खुर्सा विशयांत आमी खंडीत उलयना. हांव खापुजीन जावंक वेताना म्हज्या विगाराचे कश्ट सादेपण दुबळीकाय पळोवन ताचे बरी जिवेवया म्हूण गेल्लो. आज युवा जाणांक आकर्शीत करूंक धार्मीक आनी याजकी जिणी परजळीत रंगान पिंतरायतात. देव आपोवण्यांचें शिबीर कॅम्पां म्हणून बरेपण व्हडपण सूख दाखयतात. पूण जेजूची रीत ताची मांडवळ दुसरीच. तो आपणाचेर पात येवन आपणाचो पाटलाव करूंक खुशी व्हरतल्यांक कितें सांगता? कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर तो आपणाकच इन्कार करूं दी, आपलो खुरीस उखल घेवं दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी. ही उतरां जेजूची जण एका क्रिस्तांवांक लक्ती जाल्ली, फकत याजकांक धार्मिकांक मात्र न्हय, आमी सर्वांनी आमच्या कश्टा मुखांतर सालवार जाय म्हणटा जेजू. आपणा थंय वडच्या खातीर जेजून कोणायकी फुसलावंक ना, फडकीर ह्यो भासावण्यो करूंक नात. जेजू वास्तवीक नीज गजाल कशी आसा ती स्पश्ट करून कितेंच लिपयनाशें सांगता. खऱ्या नीज मोगांत चड कश्ट आसचे. देवान दाखोवची वाट खऱ्या मोगाची, कश्टांची अशीर वाट, मनशांनी सोदची सुखाची रुंद वाट. एका सैनिकाच्या जिवितांत
कश्ट मरण ना म्हणूंक जाता गी कश्ट मरण ताच्या जिविताचें अविभाज्य वांटो तशेंच एका क्रिस्तांवांच्या जिविताचो जेजू कश्टां विशांत उलयलो कित्याक म्हण आमी समजोवची गरज जेजू जेरुजलेमाची वाट धरनासलो थंयसर ताका दगदणी कुर्साचें मरण राखून आशिल्लें देखूनच तो आपल्या शिसांक स्पश्ट सांगता थंय मालगड्या शास्त्र्या प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक कश्ट दगदणी कुर्साचें मरण फावो जातलें पूण देव आपणाक जीव उठयतलो हें उलोवणें पेद्रूक आडूक मारलें तुमी कोण म्हूण सांगतात म्हूण जेजून सवाल विचारतना त्याच पेद्रून जवाब दिल्ली तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून क्रिस्त म्हळ्यार माखलेलो पेद्रूच्या आनी त्या काळाच्या जुदेवांच्या मतींत आशिल्लें क्रिस्त म्हळ्यार देवकुंवर राय तो रायपणान व्हडपणान येतलो सक्कडांक सक्कड जुदेवांक सुटका दितलो आनी सूख दितलो म्हणून देखूनच पेद्रू आनी ताचे सांगाती अशें चिंतून जाकोब आनी जुवांव जेजू हरशी येवन कितें विचारतात ते आपणाक पयली आनी दुसरी बसका जेजू थंय मागतात पूण जेजू रायपणा व्हडपणा विशयान चिंतिना तो सेवे विशयांत कश्टा विशयांत दुखां विशयांत चिंता आनी कश्ट आनी मरणा मुखांतरच सक्क मनशा कुळाची आपूण बचावी करतलो म्हूण तो जाणा आशिल्लो पूण पेद्रू आमचे बरी ताका कश्ट नाकात तो जेजूक ताणें कश्ट मरणा विशयां उलयतना ताका कुशीन आपोवन सांगता सुम्या तुका अशें घडना जावं देव तें तुका निर्मिना जावं म्हणटा तवळ जेजू पेद्रू कुशीन घेवन कितें म्हणटा पयसर तूं सैताना म्हज्या वाटेर आडकोळाटचो फातर तूं मनशान चिंचे बरी तूं चिंताय देवान चिंचे बरी चिंतना आनी उपरांत जेजूची आपुरबायेचीं उतरां ताच्या तोंडान थावन भायर सरतात कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तो आपणाकच इन्कार करूं दी आपलो खुरीस उखल धरूं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी जेजू अशें सांगता आसतना ताजो पाटलाव करूंक 3 संगती गरज आसात पयल्या सवातेर कोण ताचो पाटलाव करता ताणें आपणाकच इन्कार करूंक जाय दुसऱ्या सवातेर आपलो खुरीस व्हावोंक जाय तिसऱ्या सवातेर जेजूचो पाटलाव करूंक जाय पयल्या सवातेर आपणाकच इन्कार करचें म्हळ्यार कितें आमच्या जिवितांत आमी साबार संगती ह्या वस्तू इन्कार करता जर तर आमकां बरी भलायकी जाय आमी थोडे संगती इन्कार करता साकर मीठ तेल आमी इन्कार करता पूण जेजून सांगचें आपणाकच इन्कार करचें म्हळ्यार ह्यो वस्तू इन्कार करचें न्हय आपणाकच इन्कार करचें म्हळ्यार आमचो स्वार्थ राग हंकार दुस्मानकाय लेका व्हरतो मोग वस्तूंचो आनी व्यक्तींचो आमी इन्कार करूंक जाय सांडूंक जाय सोडूंक जाय दुसऱ्या सवातेर खुरीस व्हावय जाय खुरीस व्हावय जाय म्हणल्यार अर्थ कितें खुरीस नातल्लो मनीस ह्या संवसारांत ना हर एकल्याक एक ना आनी एक खुरीस आसताच आमी एकामेकाचे खुरीस जावी येता आमकां कश्ट दूख पिडा अनवारां समस्या आयल्यार ते आमी खुरीस म्हणटा सगळ्यांक कश्ट आसात कश्ट दूख रिस्क घेवंक तयार ना तर ह्या संवसारांत कित्यांचो सूख बरेंपण आसचें ना सबार तयार आसा देखून सबार बरेंपण ह्या संवसारांत आसा जर तर एक आवय सूख कश्ट दूख स्विकार करूंक तयार आसा देखून एक भुरगें संवसाराक जल्मता ह्या दिसांनी कोरोना आसा कोरोनाचे झुजार ह्या आसात म्हणटा आमी दोतोर नर्सां नवी वखदां काडूंक कश्ट रिस्क घेवन तांणी मुखार गेल्ल्यानच आमकां नव्या वखदांचो भरवसो आमची पिडा गूण जावची भरवसो आमी दवरियेत
पूण आयचो संवसार कितें करता? हर एकांती सलीसाय सूख सोदून आसा, कश्ट दूख इन्कार करता, कश्ट दूख धांपून व्हरता, या आपणाक तांगता तितलें प्रयत्न करता कश्टांत हांव धांवोंक चुकारी मारूंक. हें जाणा आसलो सांत पेद्रू, सांत पावलू आयच्या दुसऱ्या वस्पांत रोमांकारांक बरोवन अशें सांगता, ह्या संवसाराची चाल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणयेचेंचो रुपांतर जावं, तवळ देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक तुमी पावतल्यात. खंयचें बरें देवाक मानता तसलें तें संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. आयच्या पयल्या वरपांत आमी वाचिल्लें आयकलें, जेरामया प्रवादिकी वयल्या वयर कश्ट आयले, प्रवादी जावंक ताका मन नातिल्लें, तरी तो प्रवादी जालो. पूण प्रवादपण करतना ताका जायते कश्ट दगदण येता. देवाक दुरसोन तो धांवोंक प्रयत्न करता, तरी ताका साध्य जालें ना. कित्याक म्हणून तोच पयल्या वचपान सांगता, सर्वेस्परा तुवें म्हाका भुलयलोय आनी हांव तुका भुल्लो. तूं म्हजें प्राश्ट बळिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत वेले. दीसभर हर एकलो म्हजे खेबडायो करता. हांव आत्मानांचें आनी केण्ण्यांचें कारण जालां. हांव तुज्या नांवान आनी उलोवचो ना म्हूण निर्धार केल्यार म्हज्या काळजांत एक जळचो उजो पेटला. म्हज्या हाडांनी तो रिगला. तो पालवंक प्रयत्न करना हांव थकलां, म्हज्यान सोसूंक जायना. अशें ताच्या सर बांदपा सांतले जेरेमया प्रवादी चुकारी मारूंक प्रयत्न करता, तरी देवाचो प्रेरक आत्मो ताका नव्या बळान भरता आनी ताचे मिसांव तो मुंदरून व्हरता. आमच्या सर्व कश्टांक आमी खुरीस म्हणटा, तें सारकें न्ही. खुरीस आमची सोडवण करता, आमकां सल्वासांव जोड दिता. देखून देवशास्त्रा प्रकार नीज सांगचें तर खुरीस म्हळ्यार देवा खातीर, ताच्या राजा खातीर देवाचें उतर प्रगट करूंक आनी जियोंक, जेजूची तत्वां मौल्यां आदर्श पाळन जिवोंक, सतानितीन जिवोंक प्रयत्न करन आमकां मातशें मेळचे कश्ट दगदणी मात्र खुरीस. आमकां आसचें दूख पिडा हेणे तेणें आमकां आसचे समस्या हे सगळ्या मनशांक आसतात, ते खुरीस न्हय. जर तर आमी भावार्थान सुम्या जेजूच्या कश्टांचो अर्थ समजता आनी आमचे थोडे कश्ट ताज्या कश्टांचो एक ल्हान वांटो म्हूण ताका समर्पिता आनी आमच्या कश्टांचो आमी देवाकच पळयता, थवळ आमच्या कश्टा दुखांक खुर्शाच्या सोडवणेचो अर्थ फावो जाता. आमी आमकांच इन्कार केल्यार पावना, आमचो खुरीस व्हावयल्यार पावना. आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. थवळ आमचे कश्ट मोग त्याग सेवा सॅक्रिफिसांक खुर्साचें मोल येता. इटलीचो ब्रिंदिदीचो सान लॉरेस कापुजीन जावंक आयिल्लो आनी कोवेंताच्या वडिलाक ताची बरी परिक्षा करूंक जाय आशिल्ली. देखून कापुजिनांचे जिणयांचे कश्ट प्राचीत आनी एक काळें निरुत्साहीक चित्रण ताचे मुखार दवरता. हें सगळें आयकल्लो लॉरेस वडिला कडेन विचारता, फादर तुमी वस्तीघरच्या कुडांनी क्रुसिफिक्स आसा गी? वय म्हणटा तो वडील. तर व्हड न्हय फादर, हांव तुमच्या कापुजिनांच्या जिवितांत कितले कश्ट आसल्यार ते हांव सोसूंक तयार आसां. आपलो खुरीस व्हरून आमची सोडवण केल्ल्या जेजूक आमी सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यार आमचे कश्ट दूख आमी व्हांवोवंक शकतले. हांव एक खुरीस चुकल्यार आनी एक मेळटा तें खंडीत कांयच दुबाव ना. पूण बरादी खुरीस व्हांवन जेजू क्रिस्त आमचे मुखार गेला, ताचेर आमी नदर खंचोवंक जाय आनी थवळ आमी
ताचो पाटलाव करूंक शकतले हांव आनी आमचे कश्ट हळू जातले. हेरां खातीर कुर्सार मेल्लो जेजू आमकां हेरांच्या कश्टांत पावोवंक, तांच्या कश्टांक सांगात दिवंक, तांकां हे कुमकेचो हात दिवंक आपयता. आनी अशें करतना आमकां आमच्याच कश्टांची विसर पडटा, आमचे कश्ट आमी पयस करी येता. आमी सबार फावटी आमचे सबार खुरीस वावयता, पूण आमकां विचारूंक जाय आमचे खुरीस आमी कोणा खातीर वावयता. शिकोवंक जाणवाय जोडूंक जावंक पुरो, दुडू जमावंक जावंक पुरो, समाजांत नांव अधिकार मान जोडूंक जावंक पुरो, अधिकार आसून हेरांक आमी वाट दाखोवची प्रयत्न आमी करता जावंक पुरो. आमी एक सवाल विचारूंक जाय, आमचे खुरीस आमी जेजू क्रिस्ताक लागून ताच्या मोगान ताचो पाटलाव करूंक वावयता गी. सतमंता देवाक, सर्वदारा बाबा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया जो पवित्र नैवेद्य बोलो अंकार मरी येतो जन्मलो कोंसपले तकाल ताणे कर सुसले तका कसार जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या बदेव देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर्पदवेदार देव बापच्या उजव्या बसला ते तो जिवन मेल्ल्यांचे मनसुबे करून घेतलो सतमंता पवित्र म्याक खतरेक पवित्रवेक भक्तांचो एकतार पातकांची बुकसाणी कुडीचे जीवनपण सुसचे जिवीत आमीन. मोगाचे न्हू आमी देवा बापाक अर्गां दिवया, कित्याक तो आमचे सर कश्ट समजता आनी आमच्या कश्टांत वांटो घेता. ताच्या पुता जेजू मुखान ताणें सांगलां, तुमी सर कश्ट जातल्या न्हू म्हजे सरसी येया आनी हांव तुमकां विशव दितलो. अशें करूंक आनी आमच्या कश्टा मुखांत आमच्या सोडवणेंची वाट चमकोवंक जाय अशी कृपा देणी मागून आमची थोडी मागणी आमी देवा बापा मुखार दवरया. बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आपल्या ताब्यान आसच्या लोकांक तांच्या भावार्थाच्या पयणांत सारकें मार्गदर्शन दिवन भाग्यवन मुखेली कशें जियोवच्याक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमची मागणी आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत शांत समाधान रास करूं. राजकीय मुखेल्यांनी लोकांक धर्माच्या आदारान वांटे करिनासता सर्वांक तांच्या हक्का प्रमाणे जियोवंक अवकाश मेळ अशें कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मनशा जिवाक मान आनी गौरव दिवंक आनी सगळी आमची जिणी आमचो तशें हेरांचो जीव राखूंक आमी मेटाकांड सर्वांक गौरव दिवन जियोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांक आदर्श युवा मुखेली कर. तांणी पवित्र भावार्थी जिवीत जियोवंक आदार दी. आपले जिणये पयणार येवच्या सर्व आडकळांचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाक हजर जाल्ल्या आमी आमचे जिणये पयण धैर्यान जियोवंक आनी जिणये शेवट जोडूंक जेजूचो सांगात आमकां सदांच मेळून दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, आमची ही मागणी तूं दयेन स्विकार कर. सुखांत तशें दुखांत सदांच तुज्या गोपांत तूं आमकां सांबाळ. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सृष्टिरचणारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस पोरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस पोरा सृष्टिरचणारा भेटयता आमकां तुका
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पोई सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयन आमकां पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमच्या सगळ्या अपवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराराचें रगत. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्तां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घूड परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान तूं वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणी जितूंक आकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन अंतरल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. देवा बापाक परत आमी आर्गां दिवया कित्याक ताच्या पुता जेजून आमकां आमचे कश्ट दूख कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करूंक शिकयला आमच्या जिविताच्या पैणार मेळचे सर कश्ट फूड करूंक गरजची कृपा मागून सोम्यान शिकयल्लें प्रार्थन आमी आतां भक्तीन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर आनी अस्कतकायांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तुजी दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जे थंय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्यांची शांती सदांखाल तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सोय आसूं एकामेका शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळिल्लें आमी सर सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली जिवीत दिवच्या
जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या मोहिमेच्या चढवणारा काकुतीच्या सागोरा राखोण्याच्या पागोरा काळजात देव कुवारा उंडो तू जिवितासो सासनीक जीव आमकां दिवचो स्वर्गारासो मोरून पावसो उंडो तू सडवणेसो जिवीत दिवच्या जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सडवणारा काकुतीच्या सागोरा राखोण्याच्या पागोरा काळजात देव कुवारा. कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर तो आपणाकच इन्कार करूं दी, आपलो खुरीस उखल धरूं दी आनी म्हजो पाटलाव करूं दी. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां धादोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साकरी करूंक आमची उमेद चडात वचो. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. तकली बघून देवाचो आशिर्वाद जोडात. सर पदवेदार देव तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आमेन. सरानांत असलो आनंद तुमकां फावो जावं. तुमची काळजां आपल्या उतरांक तो आयती करूं. आमेन. कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून आमच्या बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां तो फावो जावं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांच उरो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बुडव्या संगी करया नामन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बाचावेची. के देवो ते बाग मोरयेचे प्रसूत जावचे आपल्या देवा. आवय तरी हांव रावचे सर्वे सांच्या देख जावन सोपच्यान. बुडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटी आमकां बचावेची. मुखार पुत्रा सोवे आंकवार बरी आशिर्वाद दिव आमकां. जेजूच्या बोबोई काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. भगीन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. दिव्यवाणी